घेऊया. सुम्या तुझ्या या मंदिरात सुम्या भेटूच्या बलिता स्तुती तुझी गायता आम्ही उभे नादा बुद्धी उभे माना मुखार बापू तू आमचो पाट आधार तुझो विज्ञान वारानी राखो लाभ सांगा तुझो सुम्या तुझ्या या मंदिरात सुम्या भेटूच्या बलिता स्तुती तुझी गायता आम्ही तुझे नादा भक्ती उभे माना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज जेजूक तेंपलांत भेटोवची परब आमी आचरिता. देवाचें उतर सांगता जेजू बाळकाक तेंपलाक हाडतना सिमियोनो ही उतरां सांगलीं. हो बाळ अनभवडत्यांक उजवडाची दिवटी जातलो आनी इस्रायलाची महिमा जातलो. पूण जायते जण ताचे वरवीं इस्रायलांत वोटोवंक आनी पडोवंक कारण जातलो. हो जावन आसा बाळ तिरस्काराचो एक गुर्त आनी सिमियोनचो हो प्रवास जावन आसलो मरयेची पयली दूख. आज हें फेस्त आमी आचरण करतना आमच्याच तेंपलांत पेटोवण्या विशयांत एक घडीभर चिंत्या. आमकांच आमच्या आवय बापायनी तेंपलाक पेटोवन दिला, म्हणजे देवाक पेटोवन दिला. आमी ह्या संवसाराचीच न्हय वा आनी कोणाची न्हय, बगार सोम्याची. त्या सोम्यान आमकां विंचलां, आमकां ताणें ताचें तें एक केलां. ताणें आमकां सोडवण दिल्या. ह्या सोडवणेंत सदांच वांटेले जाल्ले जावंक आनी ताच्या उतरां प्रमाणे जियोवच्याक आमकांच आमी सोम्याच्या हातांत दिवया. आनी ह्या वेळा हे मिसाचें बलिदान पेटयतना आमची पातकां वळखून घेवया आनी खालतेपणी सांगात आमी म्हणया, हांव हातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुण्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. अपराध हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत बगेन सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट. महिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इस्तांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया
सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करताव आम्ही तुका भिनवासताव तुझ्या तोर वैभवा पासोन आम्ही तुका वाखणताव सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप करताय आमची काकुळत कर तो बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्रत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थोया. सर्व पदवेदरा आणि ससनाच्या देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आमचे मनशा सैम घेतले आणि ताका देव मंदिरांत भेटयलो तो दीस आम्ही संभ्रमताव आमची काळजां आनी मनां नितळ करून तुझे मुखार येवंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सभे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. मालाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें सांगता म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलो आनी तुमी स्वताच तो सोमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो. तुमी अत्रेकतात तो खरारसो दूत येतलो म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पर. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकत? तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावूंक जायत. कित्याक सोनाराच्या उज्या सारको धोबियाच्या कारा सारको रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो. रुपया आनी भांगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो. तेन्ना प्रमाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटोवण्यो करूंक तांच्यान जातलें. जशें आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो भेटोवण्यो सर्वेस्पराक मानतल्यो तशें आतां त्यो ताका मानतल्यो. देवाचें उतर हें. Servis por somito Quanto mai me von trazar Servis por somito Ubara तुमची दारवण तुम्ही दारवट्यानो मिटवून दरा तुमची बागलां तुम्ही प्राचीन दारानो मैमेवून त्राजा तांतल्यान भितर सोरू Quanto mai me von trazar Servis por somito Conto मैमेवून त्राजा तो सर्विस por बलिष्ठानी दैरादी जुजानी जैतेवून सर्विस por तो Quanto mai me von trazar Servis por somito
Hallelujah, 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 Hallelujah. Dibuan bawartyang uswar diupi आणि मैबा तुझे परचे इस्रायेलाची. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येशूया. मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार मोरयेच्या अशुद्धपणाचे दीस खबर जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून ताणे बाळकाक जेरुजालेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक ताणें देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत परमयलेल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे ना जाल्यार 2 पारव्या पिलांत ताणें बलिदान भेटोवंक जाय आसली. त्या वेळार सिमियोन नांवाचो एक मनीस जेरुजालेमांत जियेतलो. नितीवंत आनी देवबिरांतेचो मनीस तो. इस्रायलाचे उदरगतेची वाट तो पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्रत्व आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयले करीत तो मोरचो ना म्हणून पवित्रत्म्यान ताका कळीत केलें आनी त्याच पवित्रत्म्याच्या प्रेरणा काल तो देवाळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाड आयिल्ल्या वेळार सिमियोन त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणून लागलो, सर्वेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचोंक दी, कित्याक तुजी बसवणे तुवें पाळली. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. सर्व परजा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभवार्थ्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परचे इस्रायलाची. सिमियोन बाळका विशयान सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापूय विस्मीत जाली. तवळ सिमियोन ताका आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दारेचे तालवारी बरे तुजें काळेज पापसितलें. हो बाळक इस्रायलान साबारांक पडोवंक आनी साबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं साबारांच्या अंधस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडटली. थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती अशेर कुळयेची 2 पानवालेची. ती आतां चड उतर प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणे करीत देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्गां दिवंक लागली आनी जेरुजालेमाचे सडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सोमेस्ता लागीं बाळका विशयान उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें तें सक्कट ताणें कर्ण जातस गलिलेयांतल्या आपल्या नाजरेत शाराक ती पाटी आयली. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जनवायान भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतर हे. बाळू जुजते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजूच्या बाळपणा विशांत आजून आमकां जायत्यो संगती कळीत नात. 4 वांजेलिस्त 4 रितींनी आमकां जेजू विशांत ताचो संदेश कितें, ताचें जिवीत कितें, ह्या संवसारांत कितें तो करूंक आयिल्लो ह्या विशांत सांगतात. पूण 4गी वांजेलिस्त जेजूच्या बाळपणा विशांत 4गी जाण सांगनात. मातेव सांगता,
लोक सांगता मार्क इल्लेशें आनी उपरांत जुआंव जेजूच्या बाळपणा विशीं सांगोंक कसो सांगिना. तर जेजू 30 वर्सां कितें करनासलो हें सवाल आजून आमच्या मुखार आसा. आनी जायते जण दीस वेता आसतना जेजूच्या बाळपणा विशांत तकले करपून कितें सांगचें लोकांक म्हूण चिंते आसा. पण बायबल ह्या विशयांत तकलेवन करिना. जेजूच्या बाळपणा विशीं सांगिना जोगी कितलें सांगिचें हे बायबल बरयल्ल्या वाजेलिस्तांक खंडीत जावन गरजेचें म्हूण बगोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार आमी जाणा बायबल बरयल्लो जेजूच्या बाळपणांत हांव न्हय. जेजूचें मरण पुनर्जिवंतपणांत हांव सुरू करन फाटीं येवन जेजून ह्या संवसारांत कितें सगळें केलें, कितें संदेश ताणें दिलो, कितें शिकयलें, कितें ताणें कामां केलीं हें बरयलें. ताच्या उपरांत जेजूचें बाळपणा विशांत ताणें बरोवंक सुरू केलें. आनी हर एक एवांजेलिस्ताक जेजू क्रिस्ता विशीं बरयतना आपूण एका समुदाया खातीर बरयता म्हणून तांकां स्पश्ट कळीत आसलें. जुआंव ताच्या एका समुदाया पासून बरयता, मातेव ताच्या समुदाया पासून, मार्क ताच्या समुदाया पासून देखून कोणी सडीत जेजूच्या बाळपणा विशांत बरोवचे प्रास जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा त्या विशांत चड सांगूंक ते सोदतात. मुखाच्या भवन आनी भयणीनो, कित्याक वांजेलिस्त जेजूच्या बाळपणा विशांत बरयनात? भोवशा तांकां ताची चड गरज दिसूंक ना. तांकां सडीत गरज आसली इतलीच हर एकल्यांनी जेजूक क्रिस्त म्हण सडवणदार म्हण वळखूंक जाय. ही जावन आसा हो जावन आसा पयलो उद्देश ताणें वांजेल बरोवंक. जेजूच्या बाळपणा विशांत आयकुच्या थोड्या गणितां पैकी आज आमी आयकता एक गणित. जेजूक देव तेंपलांत ताच्या आवयन आनी बापयन हाडून भेटोवचें. आमी पळयता जुजे, मरी आनी जेजू ती नियमशास्त्र सारक्या रितीन पाळटाले. कित्याक ती जुदेव जावन आसली आनी जुदेवांची रीत रिवाज कितें आसा ती सवाल करिनासतना जे कितें कशी आसा तशी ती पाळोवंक प्रयत्न करतालीं. जावंक पुरो मरी अशुद्धपणाचे दीस खबर जाल्या उपरांत तेंपलाक येता. जेजूक सुन्नत करतात, जेजूक तेंपलांत भेटयतात. जेजूक भेटयल्या उपरांत कवडो वा पारवो दिवन ताका सोडयतात. अशें जें कितें नियमशास्त्र सांगता, मोयजेन कितें सांगलां तेंच ती करतात. आनी आज आमी पळयता एक प्रवादी, सिमियन प्रवादी, तो सबार काळ देवळांत राखून आसलो. इस्रायलाची सोडवण पळोवच्या बसत वा सोडवणदाराक पळोवच्या बसत तो राखून आसलो. कोणें ताका सांगलें? पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केलें. पवित्र आत्मा ताका सांगीत आसलो सोडवणदार येते आसा आनी ताका पळयले खरीत तुका मरण येवचें ना. भोवशा सबार काळ तो देवळांत रावन आयिल्ल्या हर एका भुरग्याक हातांत घेवन म्हणटलो हो जावन आसा सोडवणदार. पूण भितरल्यान ताका कितेंय बगनातलें. पवित्र आत्मा ताका सांगता म्हणून बगनातलें. पूण केदाळ ह्या बाळकाक तो हातीक घेता, ताच्या तोंडांत उतरां वळटात. ही उतरां ताणें पयलें चिंतून दवरलेलीं न्हय. ही पयलें ताणें चिंतून अशें हे बाळ हो बाळ येताना सोडवणदाराक मेळटना हांवें अशें सांगूंक जाय म्हणून प्रिपेर्ड तो नातलो. पूण पवित्र आत्मो त्या घडये ताच्या तोंडांतल्यान ही उतरां भायर घालता. पयलें तो सोडवणदाराक पळोवन देवाक अर्गां दिता. कोणाकच मेळोंक नातलें हें भाग म्हाका मेळ्ळें. कितलेशे प्रवादी राखून आसले, कितलेशे प्रवाद्यांनी ह्याच मेसिया विशीं सांगलें. कितलेशे प्रवाद्यांनी हो मेसिया कसो ह्या संवसारांत येतलो कितें सगळें ताका जातलें म्हणून सयत ताणें बरोवन घाल्लें आसा. पूण सिमिया म्हणटा हें भाग म्हाका सर्वेस्परान फावो केलें. आतां जाल्यार हांव मेल्यार ओडना. आतां जाल्यार सर्वेस्परा म्हाका वेल्यार ओडना. आनी ताच्या उपरांत भोवशा हें ताका सांगोंक नाका आसलें. पगार पवित्र आत्मो ताच्या तोंडांत हो प्रवाद घालता. हो प्रवाद जावन आसा भोव कश्टांचो आयकूंक. कित्याक सिमिया म्हणटा हो बाळ जातलो एक गुर्तो इस्रायलांत सबारांक पडोवंक आनी उठोवंक. हो जावन जातलो गुर्तो सबारांक ताका वळखूंक, सबारांक ताका इन्कार करूंक. आनी प्रत्येक जावन तो एक उतर वापरता
तिरस्काराचो गुर्त हो जातलो. हो बाळ तिरस्काराचो गुर्त जातलो. तिरस्कार कित्याक? आमी पळयता जेजूच्या जिवितांत तो जल्मल्ल्या घडयेतावन ताका विरोध करचे जण आसले. तो जल्मल्ल्या घडयेतावनूच हो इस्रायलाक वा राज पदवेक एक विरोध जावन रावतलो म्हणले एक ल्हानशी चिंता बस हेरोद जावं पुरो आनी ताचे उपरांत हेर ताका विरोध करीत आयले. आनी जेजू ताचे शिकवणेन तवळ तवळ सांगतालो विंगड जातलें. हांव उजो घालूंक आयला, हांव विंगड करूंक आयला. कितें विंगड करूंक? बरी आनी खोटी. कोण क्रिस्ताक वळखतात, कोण क्रिस्ताक वळखनात हांचे मदें विंगड जातले. आनी देखून जेजू जायते फावटी ओपारींनी तो उलयतना सयत सांगता बकरे आनी शेळयो, दाव्याक आनी उजव्याक, गोव आनी नेर वा नाली, बरो रूख वा पाड रूख, लाजर आनी ग्रेस्त मनीस, अशें जेजूय ताच्या उतरांनी ताच्या ओपारींनी तवळ तवळ आपणा वरवीं दोन वांटे जातले म्हणटा. म्हणजे जेजू क्रिस्ताक वळखल्यांचो एक पंगड, जेजू क्रिस्ताक वळखनातलो आनी एक पंगड. कित्याक इस्रायलांत जेजूक पळोवन सयत, ताचें उतर आयकून सयत, ताणें केल्लीं कामां सयत पळोवन कित्याक जायतो लोक पात येवंक ना? हे आमकां परत परत दसूंक पुरो. आमच्या दोळ्या मुखार इतलें बरें जाताना, जेजून इतलें बरें करतना सयत कित्याक जायतो लोक पात येवंक ना, जुदेव पात येवंक नात? एक सत कितें म्हळ्यार तांकां पात येवंक जावंक ना म्हणून न्हय. जर तांणी ताचीं उतरां पात येयल्लीं तर तांणी त्या प्रमाणे जियेचें आसलें आनी तें तांकां नाका आसलें. हें जायत्यांच्या जिवितांत आमी पळयता. जायते जण जेजूचें उतर आयकतात, ताणें केल्लीं कामां पळयतात, पूण ताणें सांगिल्लें बरें करूंक कश्ट भोगतात. कित्याक येदोळूच आमी मांडून हाडिल्ली एक जिवीत आसा, आमी जिवोवचें एक जिणेचें क्रम आसा, आमी तशेंच जिवंक आशेता. तें सोडून नवें कितेंय हाडूंक, नवें जिवीत स्विकार करूंक कश्ट भोगतात. आनी त्या देखून ते जाय जाय म्हणून काळीज धारवण करतात. आमी परमेश्वरांत पळयता फारोव राय देवान ताच्या मुखार 10 खरगां धाडलीं, ताच्या लोकांक कश्ट दिले, ताचेंच जिवीत पिड्ड्यार केलें जाल्यार तो ताचें काळीज धारण करीत गेलो. कित्याक जर देवाचें उतर ताणें आयकल्लें, ताणें ताचे प्रमाणे जियेचें आसलें, तें ताका नाका आसलें. देखून जायते असले निदर्शनां आमी पळयता. मनीस जेजू सरशी येता, एकच तो जेजूक स्विकार करता नाजाल्यार इन्कार करता. जाके जेजूक पळयता, जेजू सांगता, तो ताच्या आपल्या घरा येता, ताका जेवण दिता आनी ताच्या उपरांत जेजून कितेंच ताका सांगनासतना तो म्हणटा हांव आसतावन म्हजें जिवीत बदलयता. जेजून कितेंच ताच्या जिविता विशयांत, ताच्या आदल्या जिविता विशयांत, ताणें केल्ल्या पातकां विशयांत, ताका आसल्या पाड नांवां विशयांत बिलकुल ताणें सांगूंक ना. बगार जेजू आपणाच्या घरा आयला, आपणा सांगाता आयला, हांव एक पातकी जावन आसुनी म्हज्या सांगाता तो रावला, म्हज्या सांगाता जेवला म्हणलें एकच एक कारण तो समजता हांवें आसतावन बदलूंक जाय. म्हजें जिवीत पयलेंचें बरें आसचें न्हय. बगार जेजू आनी ताच्या उतरा प्रमाणे हांवें तें मांडून हाडूंक जाय. देखून तो मनीस बदलता. अशें दोनूय कुशींनी आमकां निदर्शनां मेळटात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू आमच्या थंय सदांच एवकरिस्तांत येता, ताच्या उतरां मुखार आमच्या थंय येता. आनी आमी अशेंच करता. थोडे फावटी जेजूक स्विकार करता, कित्याक जें कितें तो सांगता आमकां पाळूंक इल्लेशें सुलभ जाल्लें बरें दिसता. पूण थोडे फावटी आमकां ताणें सांगलें उतरय आयकूंक जायना. कित्याक आमी पयलेंच एक प्लॅन घालून आसता, हांवें अशेंच करीत जें चिंतून आसता. पूण जेजू आमकां सांगता अशें न्हय, हें करिनाका म्हणून आमकां पवित्र आत्म्यान सांगल्यारय आमी तें करूंक फाटीं सरता. आनी ह्या वेळा स्वामी आमकां उडास करता. दाव्याक रावताय वा उजव्याक रावताय, बोकरो जाताय वा शेळी जाताय, हे विसवण आमच्या हातांत आसा. हर एका दिसा देवाचें उतर आमी आयकतना उडास करया, हें उतर म्हाका ताचे सरशी येवंक, ताका लागीं येवंक आमकां आपयता. आनी हें देवाचें उतर हर एका दिसा आमकां सोडवण दिवंक आशेता. बंदडेंत न्हय, गुलामपणांत न्हय, बगर स्वतंत्र जावन हर एका दिसा देवाक हरसून संतोशान जिवंक तें अशें आपयता. हें देवाचें उतर.
आम्ही स्वीकार करतना जेजू आमच्या टेम्पलांत येता म्हणजे आमची कूड जावन आसा देवाचें टेम्पल आमचो आत्मो जावन आसा देवाचें टेम्पल थंयसर तो वस्ती करूंक येता त्या क्रिस्ताक वळखुया ताचें उतर वळखुया ताचें उतर वळखून जिवीत ससनाचें जिवीत जोडूंक आमी हर एक प्रयत्न हर एका दिसा करया Upuntungi Papa Mundo Wukuwansun Dakarus Karsintlo Vur Amcha Varasun Survo Samche Asbetei Taun Bundia Vaina Soe Dayin Svikar Kar Mun Magtau Bapa Tuji Burgi Upuntungi Papa Wundo Wukuwansun Dakarus Kasintlum Pur Amcha Varasun म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात हे तुमच्या अत्यंत बलिदान आपल्या मनाकडे नेक विश्वास रिस्पोर्ट सर्वेस्परा आमच्या सर्गींच्या बापा कथाबीण शेळी सावन तुज्या पुतान संवसाराचे सुरवणे खातीर तुका आपणाचीच बली पेटोवन दिवची म्हण तुजी खुशी जाली आमी बेडयता तो उंडो आनी ताका वायन बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी अशें तोच आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें बलिदान तुजे महिमेक आनी आमच्या दबाक उपकारूं म्हण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमच्याई सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देनवासुया वयशी आमी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो कित्याक तुजे सारको एकलोच पूत तुजो ससनीक बगेली तुजे महिमेचो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपार तुज्या मंदिरान भितर सरलो व्हडो मोगान ताच्या अंकुर मायेन आपल्या बाळकाक तुका समर्पिलो तसो अभिमान इस्रायल परजेचो आनी उजवाड सर्व राष्ट्रांचो असो पवित्र आत्म्यान ताका परगट केलो देखून तुवें फाटयलेल्या आमच्या सुरवणदाराक संतोशान आमी मेळोवंक वेता आनी दुतां भक्तां संगती निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव घेता तुका जय तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत
आनी समेस्त मनशां बसोन हें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Babarto sogot pargatuya. सुमिया जेसु तुझे मरण आम्ही समारता तुझे पुनः जीवन पुनामी प्रगटा तुझ्या येण्या आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी ही सोडवणीची कांच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कुडन रग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्ताराचे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमा गांवांत वाडय. पुनर्जिवंतपण सोबर वसर धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या सुमेज सांग तुजे परजळे तूं मुखामळ पळोवन फावो कर. आम्हा सुमेज संजे दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे मेळ संगती भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्संच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुमयान शिकयल्ल्या मागण्या आतां आमी सांगाता मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मागता तशें आमची पातकां मागस आनी आमकां ताणें दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशा नात्रेंतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसो. तुमचे सगळे आसो. एकामेका सुमयाची शांती वांटून घेवया. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें तरेचे म्हाका फोवना. पुजत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जिविताचे जरी दयेन पाव म्हाका ताणेवन आसा हांव तुका. जेजुराया गोळ्या म्हज्या इंडान म्हाका घे तुज्या. पाटय दया राया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या. जेजुराया गोळ्या म्हज्या इंडान म्हाका घे तुज्या. पाटय दया राया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या. सुर्गी मरणान पोसताय सदां तूं म्हाका. रातां लालीव हांव तुका. दैवीक तुज्या मोगान वागयताय म्हाका. म्हाकाच भेटयतां तुका. सुर्गी मरणान पोसताय सदां तूं म्हाका. रातां लालीव हांव तुका. दैवीक तुज्या मोगान वागयताय म्हाका. म्हाकाच भेटयतां तुका. जेजुराया गोळ्या म्हज्या इंडान म्हाका घे तुज्या. पाटय दया राया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या. जेजुराया गोळ्या म्हज्या इंडान म्हाका घे तुज्या. पाटय दया राया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळाने दिनवाशी बापा बसयलेल्या क्रिस्ताक तांदरचे भाग मेळपर्यान मरण देखसो ना म्हण सिमियावाक तुवें दिल्ली बसवणी पाळून ताची अतिरेक तुवें बगयलय. ह्या सर्गींच्या जेवणात आमकां तुज्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सुम्याक घेवंक तुवें फावो केलें. जाका हांगा कोडी पोशणाच्या रुपार आमी घेतला ताका सर्गी सासणीक महिमेत रूप पळेवन बागी जावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दायकन बसात.
मोगचनो काल सकाळी आमच्या ह्या देव मंदिरांत ते एक जण आमचे कार्मेलीत दियाकोनाची येजाकी दीक्षा लाभली. आपल्या 13 वर्साची लांब अवधी संपवून तरबेतीची 13 वर्स अवधी संपवून काल ते येजाक जाले. ते जावन आसात बाप निकेश पानीर फिरगजीचे, बाप मेल्विन निरकाण फिरगजीचे, बाप किरण बेलतंगडी फिरगजीचे. ह्या तेगा येजाकांक आमी देवाचे विस्तार आशिर्वादा मागता आनी देवान तांकां दिल्ल्या ह्या वर्ते देण्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. आज संजेर 6 वरांचे मीस 9 येजाक आमच्या खातीर भेटयतले आनी आमकां आशिर्वादीत करतले. ह्या वर्सा आनीक 2 जण दियाकोनाची वर्द जावंचार आसा. एकल्याची ह्याच म्हयन्यांत आनी एकल्याची एप्रिलांत आसतली. त्या देखून तुमची मागणी तांच्या वयरी असो म्हूण आमी विनंती करता. आमच्या ह्या पूण शेतांत जर तर कोणी सोरोप येवण्यांतावन मुक्त जावंक आशेता तर फेब्रुवारीच्या 22 22 फेब्रुवारीची 26 म्हणसर हांगासर एक कॅम्प आमी आसा केला. वस्ते कॅम्प आसतले. जर तर कोणी तुमच्या कुटुंबांत कोणी सोरोप येवण्यांतावन सोडूंक आशेतात तर वा सोरोप येवण्याच्या ह्या पिडेक वळख जाल्यानंतर तुमी तांकां दयेकन हांगासर आपोवन हाडचें. हे वस्तेचें शिबीर आसतलें. 4 दीस हे शिबीर चलतलें. जायतो बरेंपण हाजे तोंड साबार जाणांनी जोडलो आसा. हाज्या आदीं आशेत हांव ह्या वर्साय आनीकय साबार जाणांनी बरेंपण जोडटलीं. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचें आशिर्वादां. सरू बी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमच्याही सोबे असो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता. देवाची बोडकार. प्रागच्या बाळकां जेजूचें नवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन येयलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गोणकां दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें. मेस्त्री म्हणना वाटलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची ते सभा बाळू जेजू थंय उबारया. आमच्या कुटुंबा पासून मागया. कुटुंबांतल्या सर्व सद्यांक ह्या घडये बाळू जेजूक समर्पण देवया. कामाच्या सुज्ञेराच्या सर्व युवजांना पासोत भाव बहिणी पासोत ह्या घडये मागया. वावरा खातीर कुटुंबांत पयस आसच्या सर्व भाव भयणी पासोत प्रत्येक जाण परगांवत आसच्या पासोत आमी मागया. पिडेंत वळवळच्या आमच्या भाव भयणी पासोत प्रायस्तां पासोत ह्या घडये बाळू जेजू तें तांकां समर्पण मागया. आयच्या दिसा कोणूय आमच्या लागीं मागोवंक विनंती केल्या जाल्यार तांचो उडास काडया. फुडल्या दिसांनी कुटुंबांत बरें फाल्यां जावचें आसा जाल्यार त्या इराद्या बसोत ह्या घडये मागया. कार्मेल गुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजकां बसोत भावां बसोत ही घडी भर मागा. प्रार्थुया. हे भगवान जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी हाच्या पितरान उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हार बेसांव देवंक कलोला आसता.
तुका पातेन उरलो मारतेल्या समेस सांगता येन ऐक आणि तुझ्या बेसवाने बरं आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तुजी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमची स्किल्ल्या बुशिता तशी आमची पदकां बगोस नेमकां ताळीन पडून दिनाका पूण वायट्यांतले आमकां निवार आणि देवा सुपोत मनीस चलो आनी आमचे मदें जियेलो नमान मरी कृपेन बरले समे तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगुशें जेजू मगेन मुली देवाची माया आमी आगती विनात आतां आमच्या आमनाचे गळना आणि देवा सुपोत मनीस चलो आमचे मदें जियेलो नमान मरी कृपेन बरले समे तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगुशें जेजू मगेन मुली देवाची माया आमी आगती विनात आतां आमच्या आमनाचे गळना आणि देवा सुपोत मनीस चलो आमचे मदें जियेलो नमान मरी कृपेन बरले समे तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगुशें जेजू मगेन मुली देवाची माया आमी आगती विनात आतां आमच्या आमनाचे गळना महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळकाक मागणें या अजबंच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीचे दीस घाल म्हण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता तुजे इतलें बिरमोतेन बरयल्लें मोबाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. बाळू जुजून केल्ल्या सर्व उपकारांक आमी अर्घां दिवन सांगता म्हणया ए बो उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुजी काकुळते मी बरयतले तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजपणच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी सब लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळानांतली देवीक माज सोडून दीत स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. बाळ जेजूचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तर रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यांत रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससना. नामांची सुबळका सुरगीच्या तारुका भोगली गायता वायच्या दिसा मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकेच्या दातारा मुशा बाळसां तूं जल्मोन आयलो पातका उपरांतले आमकां वयर काडले ल्हानवी कायेंची येलो दुबळ्याकय उदार जालो सैताचो मुकूट सोडलो नामांची सुबाळका सर्गीच्या तारुका भोगली गायता वायच्या दिसा मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकेच्या दातारा मुखार पुत्रा सोवे अवकार मुर्य आशिर्वाद दिव आमकां निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे पुताचे पवित्र